राज्यात सध्या जिल्हा पंचायतीचे निवडणुकीचे आज काउंटिंग सुरू जाल्ली आसा आणि वाळपे हांगासर कदंबा बस स्टँडाचेर हांगासर काउंटिंग सकाळी 8 सुमार सुरवात जाल्ली आसा आणि ताका बरो प्रतिसाद आसा। हांगासर मोठे प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त सुरू आसा आणि फर्स्ट म्हणटा ते होंडा जिल्हा पंचायतीचे काउंटिंग सध्या फर्स्ट राउंड सुरू जाल्लो आसा, सोंपलेलो आसा आणि सेकंड राउंड सध्या स्टार्ट जाल्लो आसा। हेतून जे बॅलेट पेपर आसा तेजे पयली काउंट जाले, तेतूर 137 हे बीजेपीक पडलेले आसा आणि 1 काँग्रेस आणि 5 हे रिजेक्ट झालेले आसा मत। आणि तशेंच होंडा हांगातले जे फर्स्ट राउंड आसा हेतून बीजेपी सध्या लीड आसा। 6224 मतां सध्या फर्स्ट राउंडाक बीजेपीक पडलेली आसा। तशेंच काँग्रेस एक 451 मतां पडलेली आसा। तशेंच आरजीपी आसा तेका 385 मत पडलेले आसा। सध्या सेकंड राउंडाक सुरवात जाल्लेली आसा आणि सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ल्या जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेच्या मतमेजणीक दिवचले सुरवात जाल्ली आसा। दिवचल तालुक्यात येवपी लाटंबारसे सयत कारापूर सरवण मये आनी पाळी ह्या 4 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर वेंचणूक जाल्ली आसा। ह्या 4 मतदारसंघात मेळून वट्ट 15 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात आसात। ह्या 4 मतदारसंघात मेळून वट्ट 51,671 मतदारांनी मतदानाचो हक्क बजायल्लो आसा। सकाळच्या 8 वरांचेर दिवचलच्या झाटे कॉलेजीच्या जिमखाना सभाघरात मतमेजणीक सुरवात जाल्ली आसा। पयले सुवातीक लाटंबारसे मतदारसंघाची मतमेजणी हातात घेतिल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दनपार मेरेन 4 मतदारसंघाची मतमेजणी पुराय जावन नवीन झेडपी निश्चित जातले अशें कळटा। डिसेंबराक झेडपी इलेक्शन जाले आणि तुम्ही सगळ्यांनी पळयले की लोकांनी बरो असो प्रतिसाद दिवन 70 पूज्य म्हणजे 81 जे पर्संटेज जी आसा ती लोकांनी म्हणजे मतदान केले अशें आमकां कळपाक दिसता। त्याच बरोबर आमी जर पळयले जाल्यार आयज जो दीस आसा तो सगळ्या कॅन्डिडेट खातीर म्हणजे सगळे जे पार्टी आसा तांचे खातीर खूप महत्वाचो आसा। कारण म्हटल्यार 22 डिसेंबराक काउंटिंग जातले अशें सांगलेले आणि तो दीस जो आसा तो आयज आसा। सध्या 8 वरांचेर सुरवात जाल्लेले हे काउंटिंग जे आसा ते सुरू आसा आणि आयज रिजल्टाचो दीस।
जे 20 तारखेक इलेक्शन जालें थंय तुमी पळयलां आसतलें की जी वोटींग पर्संटेज आहा लास्ट टायम जी 48% आसली ती खंय तरी 72% पावली. म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना वोटर वाडटा तेन्ना समजपाक जाय की एक एंटी इनकम्पन्सी आसा जो आदलो कॅन्डिडेट आसलो तेज्या बद्दल. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचो कॅन्डिडेट बाब योगेश गोयेकर जो काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर हे इलेक्शन लढला तो बहुमतान जिखून येतलो. सकाळी येयल्यात टू सी द विनिंग रिजल्ट्स ऑफ बोथ माय कॅन्डिडेट्स, बाब महेश्वर गोवेकर फ्रॉम शिवोली and बाब नारायण मांद्रेकर फ्रॉम अंजुना जिल्ला. And I really thank all my supporters, कार्यकर्ताज, सरपंच, deputy सरपंच, ward members, especially my supporters for being there at this crucial time for us and for especially for all my voters. सगळा तशें सगळ्यांच्या मनान दुख जाता पूण आमच्या मनान तशें दुख ना. आमी 100% कॉन्फिडन्स आसा की हो जो सीट रेज मागूस जिल्हा पंचायतीचो जो सीट आसा 100% आमी मोर दॅन 5000 मार्जिनान आमी हो सीट जिखता. पेडणे इंडोर स्टेडियम या वाठारात पेडणे म्हालातल्या 4 मोर्जी, हरमल, तोरसे आणि धारगळ या 4 मतदारसंघातल्यान मतमोजणी सध्या सुरू जाल्ली आसा. आणि हरमल मतदारसंघातली पयलो रावंड सुरू जाला आणि त्या पहिल्या रावंडान मनीषा कोरखणकर भाजपच्या उमेदवाराक 2567 मतां मेळ्ळ्यात. तर अपक्ष उमेदवार जी आसा राधिका पालयेकर तेका 2575 मतां मेळ्ळ्यात. श्रुतिका शेटये अपक्ष उमेदवाराक 621 मतां मेळ्ळ्या. काँग्रेसची नॅटी फर्नांडिसाक 1032 मतां मेळ्ळी आसा. आणि जेसिंटा डिसोजा ही आरजीची कॅन्डिडेट तांकां 470 अशी मतां मेळ्ळी आसात. आणि फुडलो रावंड आतां नुकतोच हातान घेतलेलो आसा.